काँग्रेसीचे 10 आमदार फुटून गेले भाजपात. काय जणांक मिळू येतात मंत्रीपदा. गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्ष मंत्र्यांच्या हातात दिवपाक शकतात नाल्ल. गोवा मायल्स हे भायर रावपाक टॅक्सीवाल्यांचो 10 दिसांचो अल्टिमेटम. मागण्या खातीर रस्त्यार देवपाची शिटकावणी. डिजिटल मिटरा खातीर 80% सबसिडी दिवपाची मागणी. दोतोर विल्फ्रेड मिश्किताची कूड अनंतात विलीन. चर्चित मीस केल्या उपरांत हिंदू मसणभुयेत केले दहन विधी. हेर मानेस्ता बरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतय जालो निमणे यात्रेचो साक्षीदार. आदिवासींक कायद्याप्रमाणे दियात तांचे रान हक्क, ना जाल्यार वगडान बसचे पडटले तुमच्यो नोकऱ्यो. उपजिल्लोधिकारी सावन ते तलाठ्या मेरेन सरकारी अधिकाऱ्यांक गोविंद गावडेन दिली शिटकावणी. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. आयज जातोलें फाल्यां जातोलें करीत निमणें तें जालें एकदाचें. काँग्रेसीचे 10 आमदार फुटून भाजपात गेले आनी आतां सत्ताधारी पक्ष जालो 27 आमदारांचो. ताका लागून आतां युतीची गरज उरली ना. तेन्ना चड करून गोवा फॉरवर्डाचे 3 आनी 2 अपक्ष मंत्र्यां मदल्या कोणाक तरी काडून काँग्रेसींतल्यान आयिल्ल्यांक मंत्री करतले. रातोरात सगळे 10 आमदार अमित शहाक मेळपाक दिल्ली गेले. चड करून बिरेस्तारा सांजे सोपतविधी जातलो. उटंगराच्या पावसाचे फांटभुंयेर बुधवारा गोंयच्या राजकीय मळार व्हडलो भुंयकाप जालो. निमाणे कडेन काँग्रेसीच्या 10 आमदारांनी विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराच्या फुडारपणा खाला विधानसभेत धांव मारली. नव्यान वेचून आयिल्ल्या बाबूश मोन्सेराता सयत काँग्रेस आमदारांचो 2/3 गट भाजपात विलीन जालो. राज्यपाल मध्यान राती गोंया पावतली. उपरांत नव्या मंत्र्यांचो सोपतविधी जावं येता. गोवा फॉरवर्डाच्या 3 मंत्र्यां सयत अपक्ष आमदार रोहन खंवटेक काडून उडोवंक शकतात. गोविंद गावडे मंत्री म्हणून सरकारात उरूं येता. तशेंच मायकल लोबोकय मंत्रीपद मेळूं येता. 2/3 of the legislative party wing of the Congress legislative party wing of the Goa unit, they have directly merged into the Bharatiya Janata Party. So that भारतीय जनता पार्टीची 17 ही स्ट्रेंथ आशिल्ली ती ऑलरेडी आता 27 स्ट्रेंथ जाल्ली आसा. भारतीय जनता पार्टी ही सगळ्यात व्हडली मेजर पार्टी, म्हणजे 27 हे आमदार भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा. त्या खातीर बाबूच्या बरोबर म्हणजे ताजे आनीक 9 आमदार हे भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी डायरेक्टली प्रवेश केला. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार घट्ट करपाक, मजबूत करपाक आनी आमी जशें म्हणटा की गोंयाक गोंयकारपणाचें जें सारकें सरकार दिवपाक जाय पळय न्ही, आनी गोंय हे जर टिकोवन दवरतले वेवस्थीत रित्या फॉर द फ्युचर प्रॉस्पेरिटी, त्याच्या खातीरच म्हणजे हे सरकार जे आसा हें आतां युनायटली भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें गोंयकारांचें सरकार आसा, गोंयच्या लोकां खातीर आसा. जेका आमी म्हणटा की गोंयच्या सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचें, शेतकाराचें सरकार आसा, मुळाव्या गोंयकाराचें सरकार आसा. आनी तें करपा खातीर लोकांचो सामान्यांतल्या सामान्य लोकांक काही प्रमाणांत म्हाका दिसतालें की त्रासूय जाताले. हांव फाटल्या 3 म्हयने एडमिनिस्ट्रेशन पळयता आसतना म्हाका जाणवलें की काही जाणांक बरेचशे त्रास जाता. ओके, ते त्रास जावचे न्ही खंयच्याच बाबतींत, म्हणून हो घेतलेलो निर्णय आसा. ते त्रास जावचे न्ही म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या पार्टीत विथ द रिस्पेक्ट टू द हायकमांड म्हणजे तांकां सांगून तांच्यांनी दिल्ल्या निर्णयाचेर हो निर्णय जो आसा हो आमी घेतलो. आत्तां आमी म्हटलां फक्त आमी मर्जर केला, अजून बाकीचो कसलोच निर्णय जावंक ना. तो निर्णय फाल्यां जातलो. 10 आमदारांचे 2/3 विलिनीकरण हे कायद्याचे फासकेत बसता. जे 5 आमदार काँग्रेसीत आसात ते अशे प्रताप सिंग राणे, रवी नाईक, दिगंबर कामत, लुईझिन फालेर आणि अलेक्स रेजिनाल्ड. आणि जे 10 आमदार भाजपात गेले ते अशे थेयचो आमदार निळकंठ हळर्णकार, पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात, ताळगांवचे आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सांताक्रुजाचो आमदार टोनी फर्नांडीस, सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा, नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसा, कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायस, वेळीचो आमदार फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, केपेचो आमदार बाबू कवळेकार आणि काणकोणचो आमदार इजिदोर फर्नांडीस. 10 आमदार काँग्रेसींतल्यान आयज भायर सरून एक गट करून आज भाजप आमी प्रवेश केल्लो आसा. आनी एकच उद्देश लक्षात घेवन की ज्या पद्दतीन भारताचे प्रायम मिनिस्टर परत एक फावटी नरेंद्रजी मोदी आयले उपरांत काम करपाक सुरवात केल्या. गेल्या 5 वर्सां त्यांनी काम केल्लें आसा. आता जे मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर सावंत आसात ते नवीन आसून सुद्दां म्हणजे CM पहिलेच फावटी जाल्ले आसात, तरी देखून आपले परीन भरपूर काम करपाचो प्रयत्न करतात. आणि खऱ्या अर्थाने जे असे CM काम करता आसतना आमी इतली वर्सां विरोधकां आसातच आणि परत विरोधकाच रावप आणि
आमच्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट ठप जावप हे नाका आसलें आमकां. भाजपाचे हातय बळकट जातले आनी आमच्या मतदारसंघाची कामां जातली आमच्या भुरग्यांक. काँग्रेस आमदारांचे विलिनीकरणाक लागून भाजपाच्या आमदारांचो विधानसभेतलो आंकडो वाडून 27चेर पावला. पयलीं भाजपाचे 17 आमदार आशिल्ले, आतां तातूंत 10 जाणांची भर पडल्या. ह्या विलिनीकरणा उपरांत गोवा फॉरवर्ड आनी 3 अपक्ष आमदारांचे कितें जातलें खबर ना. पूण विधानसभेत सद्याक भाजपाचे 27, काँग्रेसीचे 5, गोवा फॉरवर्डाचे 3, मगोपाचो 1, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो 1 आनी अपक्ष 3 आमदार आसात. Now coalition will depend on how the BJP wants it to go forward. Yeah, let the party high command and the Goa BJP core group and the ministers and the MLAs, legislature party of the BJP decide how to go ahead. We have 3 more years to go. We have always taken lead to strengthen the party. And this is one of whether No, whether it is one or no, earlier also, today also, we will always take whichever party we belong to. As a legislator today, we have to support that party. We have to strongly be behind that party. So no decision is taken on Goa Nothing. Forward and Today, the main decision today is all the MLAs will go to Delhi to meet the party president and also the acting president of the party. Who is when are they? Today. Tonight. Yeah. We are all going. पक्षान आपल्याक जबाबदारी दिल्यार आपूण ती सांबाळपाक तयार आसा अशें कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा. गोंयांतले ह्या राजकीय मोहिकापाचेर ताणें खंत उक्तायल्या, पूण लोक तांकां धडो शिकयतले अशें ताचें म्हणणें. The BJP is overloaded, and if these people who are being so selfish, forgetting about the interest of the people who have voted for them, I think they will have to pay. It is unlikely that it will create any good for them, even in their constituency. Goans don't deserve this. They deserve a good opposition. Always remember, our opposition is required. If the Goans want the opposition, and if they feel that I should take the lead, and if Goans feel that I can take the lead, I will not step back to take the lead as far as the opposition in Goa is concerned. I will take it upon me to oppose all bad things the government are going to do. विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी अमर चावरिया. एप आधारित गोवा मायल्स टॅक्सी सर्व्हिस बंद करपाक 10 दिसांचो वेळ दितात. नाजाल्यार 11व्या दिसा आमी सगळे रस्त्यार देंवतले. टॅक्सी धनी संघटनेन सरकाराक शिटकावणी दिल्या. ताळगांवां खाजगी टॅक्सीवाल्यांची व्हड सभा जाली. डिजिटल मिटर बसोवपाक कांयच हरकत ना, पूण गोवा मायल्सवाले तांकां दोळ्या मुखार नाकात. मिटरा खातीर 80% सबसिडी दिवपाची हे सभेत तांणी मागणी केल्या. आणि गव्हर्नमेंटूय सांगता विदिन 10 डेज हे सॉल्व करात, नाल्यार ही सभा घेवन असेंब्लीन आमी येवपाक फाटी रावचे ना. देव बरें करूं. मागोन तुका की जावं सगळे एसोसिएशन जावं पयले एसोसिएशन आसले, बाकी कोण आसले, तुमी डिफरन्सीस सायडी दरे, कित्याक हो तुमगे निमाण लढो ह्या गव्हर्नमेंटाचेर जावं ह्या इश्यूआचेर. आज जर तुमी सगळे एक जाले, हांवें पयली मिटींगे म्हणलोलें की जोरी तर तुमी जर सगळे एक जायन बरी व्हडली मिटींग केली जाल्यार तुमी गव्हर्नमेंटाक एक मेसेज धाडले, एक गोंयकारांक मेसेज धाडले की होरे गोंयकार आज पासून आहाय म्हणून. मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. हे मातशे आगळे वेगळे निमणे संस्कार. चर्चींतल्यान हिंदू मसण भोय मेरेन दोतोर विल्फ्रेड मिश्कितान सगळ्या खातीर एक बरो आदर्श घालून दिला. ताचे कुडीर जाल्ले निमणे संस्कार गोंयच्या इतिहासात नोंद दवरपा सारकेच आशिल्ले. वास्कोची चर्चीत मिस जाल्या उपरांत दोतोर मिश्किताचे कुडीचेर हिंदू मसण भोयेत बुधवारा निमणे संस्कार जाले. ताचे निमणे इच्छे प्रमाण दोतोर मिस्किताची कूड पयली चर्चीत वेली. मिस जाल्या उपरांत ख्रिश्चन धर्मा प्रमाण विधी जाले. ह्या मिसाक वास्कोचे लोक आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत सगळ्या राजकीय पक्षाचे फुडारी हजर राविल्ले. चर्चींतल्यान काशावात घालून ताची कूड मसण भुये मेरेन व्हेली. ह्या वेळार चर्चीच्या फादरान प्रार्थना केली. Dottore
few friends, Dinesh कूड सरणाचेर दवरल्या उपरांत ताच्या घरच्या मनशांनी ताचे कुडीर तूप उजवाती आनी लाकडां घाली. दोतोर मिस्किताचो चलो आनी 2 चलयांनी कुडीक उजो दिलो. गोवा 365 कडेन उलयतना राजकारणांतल्या ताच्या वांगड्यांनी तांकां आर्गां ओंपली. Janata Party he did very good work for the Bharatiya Janata Party. He amongst the minority leader, he is the tallest leader of the Bharatiya Janata Party. He did a very much good work for the Bharatiya Janata Party. We will always remember for us in future also. प्रिंसिपल्स आनी एक मॉरलिटी घेवन तो पॉलिटिक्सान आनी पॉलिटिक्स केलें. म्हाका दिसता तशें पॉलिटिशियन मेळपाक डिफिकल्ट, कारण तशे खुबशे किस्से आसा तेगेले जंय प्रिंसिपल्स आनी मॉरलिटी तेणें कॉम्प्रमायज केली ना. वास्कोन दोतोर म्हणून बाकीच्यान बरोबर कशें ताची वागणूक आसताली, तांचें हॉस्पिटल थंय लोकांक कशा पद्दतीन बरें वागोवप बी हें ताचें आसतालें. राजकारणान येतकच ताचे भितर कांयच बदल जावंक ना. राजकारणांनी ताणें बऱ्या पद्दतीचीच वागणूक दवरली. दोतोर विल्फ्रेड मिस्कित म्हणटा तो मॉडर्न गोंयचे पॉलिटिक्सान एक चाणक्य कसो. तो ताका सगळ्या पार्टींनी फ्रेंड आशिल्ले आनी ताका स्ट्रॉंग व्यूज आसले. जे स्ट्रॉंग व्यूज फुडें व्हरपा खातीर तो ही वॉज लायक अ रिबेल. ही वॉज अ परपॅच्युअल रिबेल. खंयच्याय पक्षान तो एक रिबेल कसो आशिल्लो आनी म्हाका दिसता ताणें मरणान पसून दाखोवन दिल्लें आहा. तो जें आपलें क्रेमेशन करता, अंत्ययात्रा तेजी जी बाय क्रेमेशन जावपाची आहा, हातूनय तो एक पॉयंट प्रूव करता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत उपकार पळया फुडल्यो खबरो. बरे भशेन कायद्यान दिल्ले रानांचे सगळे हक्क आदिवासींक दियात, नाजाल्यार आपापली नोकऱ्यो सांबाळात, ही शिटकावणी दिल्या खुद्द आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडेन. ती बी राना कडेन संबंध येवपी सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांक, उपजिल्लोधिकारी मामलेदार धरून पंचायत सेक्रेटरी आनी तलाठ्या मेरेन सगळ्यांक. राना हक्क कायदो अजून चालीक लागना देखून अनुसूचित जाती जमाती आयोगान मडगांवां बुधवारा दिसभराची कार्यशाळा घेतली. ताचे उक्तावण करपाक मंत्री गोविंद गावडे आयिल्लो. ताणें ह्या वेळार मुखार बशिल्ल्या सगळ्याच अधिकाऱ्यांक फाटीं फुडें पळयनासतना ओडीर काडले. पळयात ताचो रुद्रावतार. आज गेली 2 वर्सां जाली. कितें डिफिकल्टीज जर आसा जाल्यार तांकां आमी सांगिल्लें आशिल्लें आमच्या मुखार मांडात, सरकाराच्या मुखार मांडात. ज्या वेळाचेर हे मिटिंगेक येता त्या वेळाचेर आमकां सगळें खबर आसा. सगळें कितें खबर आसा तुमकां? सगळें जर खबर जर आशिल्लें जाल्यार हांव 100तले 10 जाणांक तरी आज सनद दिवपा खातीर तुमी आज प्रयत्न करता आशिल्ले. कोणाक मुखार मान सकल घालून किंवा कोणा मुखार सलाम करून हांव हांगा पावना. आनी म्हाका दिसता तुम्ही जर तशेच जर ते त्या ताकदीचे आनी कुवतीचे जर आसत तुम्ही जाल्यार ह्यो गोष्टी तुम्ही मुखार व्हरतले. म्हाका विदिन 20 डेज भितर प्रत्येक जो तालुक्याची जो फॉरेस्ट रायट केसीस जो आज सध्या स्टेटस आसा तो स्टेटस म्हाका रिव्ह्यू करून प्रत्येक तालुक्यातले जे इन्चार्ज जे आसा तांचे कडेन जाय. माय डायरेक्टर विल इश्यू सर्क्युलर आणि त्याप्रमाणे तुम्ही मुखार वचपाक जाय अशें हांव मागता. घडये खातीर तुमचे एखादे वेगळे विशय आसतले. आपल्या भुरग्याक काडपाक तुमी स्कुलान वता, आपल्या भुरग्याक ट्युशनाक पावपाक येता. एक काम करा, एक तर भुरग्यांची सेवा करा आणि त्या आमच्या पब्लिक सेवे भितर जर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आडमळी जर येतात जाल्यार नोकरी सोडा, नाल्यार भुरग्यां बरोबर रावा. इतलेंच म्हजो परत तुमकां दुसरो निर्वाळीचो सल्लो जावन आसा. आनी कोणाचें काम जर करपाक ना तुम्ही त्या त्या ऑफिसरांक काय सांगपाची गरज आसा, बाबा आम्ही ह्या गोष्टी कडेन काम कर हे कळना म्हणून सांगपाचें, जाल्यार आमी हें काम करपाक शकना म्हणून सांगपाचें. आनी हें जर तुमी काय सांगलें ना जाल्यार मुखार तुम्ही तुमची नोकरी सांबाळपाची. इतलेंच हांव तुमकां आज ह्या वेळाचेर सांगपाक सोदतां. परत म्हाका ह्या हाच शब्दान तुम्ही उलोवपाक लावपा ना अशें हांव तुमचे कडेन अपेक्षा बाळगितो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. गोवा डेअरीक केंद्रांतल्यान 16 कोटींची अर्थीक मजत मेळटा. तातूंतले 8 कोटी डेअरीक पावल्यात. ते 8 कोटी गिळंकृत करपाक मेळचे म्हण बोर्ड MD काडपाक सोदिना. गोवा डेअरीचो दूध वेवसायी अनूप प्रियोळकारान गोवा डेअरी वेवस्थापनाचेर गंभीर आरोप केला.
गोवा डेअरीचे 2 दूध व्यवसायी आपले 2 मागणे घेऊन डेअरी मुखार बेमुजत धरणे धरून बसल्यात. तांची पहिली मागणी आशिल्ली 1 लिटर दुधा फाटल्यान 5 रुपया वाडोवचे, पूण डेअरीन फकत 1 रुपया वाडोवपाचें मान्य केलां, जें ह्या शेतकारांक मान्य ना. तांची दुसरी मागणी आशिल्ली ती मॅनेजिंग डायरेक्टर नवसो सावंताक ताच्या पदावेल्यान ताबडतोब काडून उडोवचो. हे मागणेक मात ते दसून बसल्यात. तांकां आतां हेर शेतकारांचो तेंको मेळपाक लागला. आमी पोलीस इन्स्पेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर हांकां मान दवरून आनी आमचे अन्य सदस्यांचे हांकां मान दवरून आमी गेले भितर डिस्कशन केलें. त्या डिस्कशनाच्या निश्कर्श म्हणटा तो कांयच येवना. फक्त निश्कर्श आयलो कित्याक आपूण 1 रुपया दूध दरवाड करपाचो प्रयत्न करता आनी तोय 4 फॅटाचेर, आनी हे फक्त प्रयत्न आसा. आमची दुसरी मागणी रास्त मागणी आसा. कित्याक तें आज तुमकां हांगा उघड करता आमी की सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 16 कोटी रुपया आयिल्ले आसात, तातूंतले 8 कोटी रुपया आतां पास जाल्ले आसात. ते पास करपाक सोसायट्यो ज्यो आसा आमच्यो, म्हणजे तितल्यो सोसायट्यो वयर काडपा खातीर जें जें कितें करपाक जाय, म्हणजे ताका बल्क मिल्क कुलर आसतलो, ऑटोमॅटीक मिल्क सिस्टम आसतली, ह्यो सगळ्यो सिस्टम करपा खातीर आनी सोसायटी ज्यो आसा आमच्यो ह्यो सोसायटी वेवस्थीत रित्यान चलच्यो ह्या उद्देशान आनी तातूंतलो एक थोडो बेनिफीट आमच्या दूधकारांक वतलो असो उद्देश दवरून जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान हांगा एक स्कीम करून धाडल्या. ह्या स्किमीचेर 8 कोटी रुपयाचे पास जाल्या. हे 8 कोटी रुपया सगळे गिळंतरूच करपाची हांगा तयारी चल्ल्या. म्हणून हो एमडी हांगा जाय हांकां, म्हणून हे एमडी काडपाक तयार ना, पूण दूध दरवाड दिवपाक तयार आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. गोवा सुरक्षा मंचान मांडवी न्हंयतल्या कॅसिनो आड बुधवारा निषेध रॅली काढली. जीएसएमचो निमंत्रक सुभाष वेलिंगकाराचे म्हणणे प्रमाण कॅसिनो दर्यांत 5 किलोमीटर भितर व्हरून दवरपाक जाय. कॅसिनो गोंयच्या पर्यटनाचो भाग जावन आसात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें. ताच्या ह्या वक्तव्याचो ताणें निषेध केलो. कॅसिनो मांडवी भायर व्हरून दवरतले अशें आश्वासन सरकारान गोंयच्या लोकांक दिल्लें, पूण सरकारान लोकांक फटयलें अशें सुभाष वेलिंगकर म्हणटात. मांडवींतल्यान कॅसिनोचो आंकडो वाडोवन भाजपा सरकारान चूक केल्या अशें तांचें म्हणणें. पणजेचे चर्ची कडल्यान सुरू जाल्ली रॅली आझाद मैदानाचेर येवन सोंपली. ते कॅसिनो हे हांगाच्यान वचपाक जाय. ते ऑफ शोर कॅसिनोस म्हणून हांगा आयिल्ले. ते दर्यान 5 किलोमिटरच्या भायर वचपाक जाय. ते आमकां पणजीकारांक नाका, गोंयकारांक नाका. सगळ्या पुलांचेर, सगळ्या रस्त्यांचेर, सगळ्या पणजेन एंटर करता थंय कॅसिनोचे पोस्टर, कॅसिनोचे बॅरिकेड. आतां पोलीस जे रक्षण करतात जनतेचें ते सुद्दां आतां बॅरिकेड्स जे वापरतात हे कॅसिनोचे वापरतात. आनी त्यामुळे हें जें आसा गोवा डिकल्चरायज जावंक लागलां. गोंयचें नांव बदनाम जावपाक लागलां. आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर गोंय भोगभूमी. हांगा जर वेशा वेवसाय करणारी बायलां जर जाय जाल्यार एवरी 3rd वुमन इज अ प्रॉस्टिट्यूट अशा प्रकारचो संदेश हे कॅसिनो दिता. ते आमकां नाका. ताका तुमी ते इन्वेस्टर म्हणटाले, असले इन्वेस्टर भायर करात गोंयांतल्यान. असले इन्वेस्टर आमकां नाकात. आनी त्यामुळे हो प्रमोद सावंत हो मुख्यमंत्री सुद्दां आतां लोकांक फटयता अशा प्रकारचें आसा. ताजो निशेध करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान जें उलयलें, फटाश्यो मारल्यो ज्यो आनी गोंयच्या पर्यटनाचो भाग जो म्हटलो आनी अधिकृत करपाचो ताजो विरोध करपा खातीर गोंयभर जनजागरण करपाचें ठरयल्लें आसा. ते जनजागरणाचो आज प्रारंभ एका प्रातिनिधीक स्वरुपान आज जाता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. न्हंयांचेर सगळ्यात पयलो अधिकार नुस्तेकारांचो, हॉटेलां आनी कॅसिनोवाल्यांचो न्हय, भारत मुक्ती मोर्चा म्हणटा. दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्यांत दर्यादेग वाठारांतली नुस्तेकारांची घरां दाखोवची अशें ताणें मागलां. एसएसएफ गायडलायनाचो पॅराग्राफ 9.3 आमकां सांगता की सरकारान रिवर पोल्युशन, कोस्टल पोल्युशनाचो प्रश्न हाताळपाचो. आनी हे एक्सप्लेन करपा खातीर म्हण आमी एक मांडवीचें एग्जाम्पल घेता. एसएसएफ गायडलायन्स आसा, स्मॉल स्केल फिशरींग गायडलायन आसा, तेजे प्रमाणे फिशरमॅन हॅज गॉट फर्स्ट रायट ओवर द रिवर्स. हो जो आमकां मॅप धाडला पळय त्या मॅपान तेंच्यांनी प्लॅन धाडून मॅपूच धाडला
आनी हांव रिक्वेस्ट करता की ते आमची घरां खंय आसा नाजाल्यार थंय दोंगर खंय आसा कितें आसा तें कांयच मेन्शन करूंक ना. आमी मातशी कन्फ्यूज जाल्या. हें पळय मॅप धाडला तेच्या बरोबर प्लॅन आतां हेच्या फुडें आतां धाडटले थंय तेंच्यांनी मेन्शन करपाचें की खंय आसा नुस्तेकारांची घरां, दर्या खंय आसा, खंय पर्यंत आसा, खंय पर्यंत जे खुबे शिराण्याची जी प्लेस आसा ती तेंच्यांनी थंय मेन्शन करपाची. कितें आमी नुस्तेकार आसा थंय नुस्तेकार आसूंक जाय थिंगा. थोडी आमचे हेचेर मॅपार आतां सांगल्या त्या प्रमाणे मॅपार आमच्या घरांत येवन दाखोवंक. पूण चॅम्पियनाचे आमकां हें दाखयल्या डॉग दाखयला थिंगा. म्हणटकच पळय म्हणजे आमची घरां दाखोवंक ना म्हणजे ती आतां बोटी सिस्टम स्टार्ट केल्या आनी थिंगा यार्ड दाखयलां हेचें बोटी थांबता पळय तें. आनी वागातरा जेन्ना आमी वयता ती टेकडी आसा. वागातरा जेन्ना तुमी वयतले तुमकां खबर आसा की ती एक आमी गाडी घेवन वयतना टेकडी म्हणजे एक डोंगर टायप आसा तो थंय मेन्शन करूंक ना. तेंच्यांनी प्लेन केला म्हणजे फ्युचरान तो डोंगर कट जावं शकता आनी जर तो डोंगर कट जालो जाल्यार तो इतलो दर्या खतरनाक आसा आमी सगळीं व्हांवून वयतलीं. A video journalist Amar Chavaria in Panaji. तिरुपती बालाजी जाका कलियुग प्रत्यक्ष दैवम म्हणटात ते मूर्तीचे दर्शन भाविकांक आता मया घेवपाक मेळटले. पंढरपूरच्यान 6.5 फूट उंचायेची बालाजीची ग्रेनाइट मूर्ती पुंडलीक होबळेन हाडल्या. मये सिकेरीच्या विठ्ठलापूर मंदिरात तिची एकादशीक म्हणल्यार शुक्रारा 12 वेर विधिवत स्थापना जातली. हाच्या आदी सिकेरीच्या ह्या मठ मंदिरात पंढरपूरच्यान विठ्ठलाची मूर्ती हाडून दादल्याबरोबरच बायलांकय गाभाऱ्यात वचून मूर्तीची पूजा करपाक पुंडलीक होबळेन मोकळीक दिल्ली. ह्या मंदिरात महादेव, महालक्ष्मी, पद्मावती बराबर दत्तात्रय, गणपतीच्योय मूर्ती आसात. ह्या देवांच्या दर्शना खातीर दादलो बायल वा जाती धर्माचो भेद आड येनात अशेंय तो सांगता. आज ही बालाजीची मूर्ती जी उभी आसा हेचें वजन 1.5 टन आसा आणि ही 6.5 फीट उंचीची आसा. ही पंढरपूर राजस्थानचे ते हे आसा ग्रेनाइट म्हणजे पंढरपूर हांगासर तयार केल्ली आसा. आषाढी एकादशीच्या अर्ध्या दिसा सुरवात जातली आणि ही स्थापना विधिवत स्थापना करता आसतना दनपारां 2 सुरवात जातली आणि ह्या एका विठ्ठलाची दुसरे दिसा एकादशीच्या दिवसा 4 वाजून पहाटे 5 मिनटां याची विधिवत स्थापना जातली. सिकेरी मयेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.